नमस्कार पोया प्रुडंट खबर। क्रॉस मोडतोड प्रकरणात कुडचडेच्या फ्रांसिस्को परेराक अटक। फाटल्या 5 वर्सां सावन तो करता हे कर्म। राष्ट्रपती पदाचे एनडीएचे उमेदवार रामनाथ कोविंदान दिली गोंयाक भेट। चर्चिल आलेमावाच्या हाजेरीन सगळ्याक अजाप। क्रायम ब्रांचीन वाघूस पालेच्या मायनिंग डंप सायटीचे केले इन्स्पेक्शन। एके मिनेरा वांगडा फिलिप जॅकोबाचो 300 कोटींचो बेकायदेशीर वेव्हार। एनआयटी गोयची जमीन सुवादीन कुंकळ्ळेंत येवपी एनआयटीचो प्रोजेक्ट 3 वर्सां भितर करपाचे टार्गेट। गोयच्या भुरग्यां खातीर आसतलो राखीव कोटा। आणि भारताच्या बायलां फुटबॉल पंगडाक पयलेच खेप बायल मनीस कोच। गोयचे मेमॉल रॉकी ऑर। क्रॉस मोडतोड प्रकरणात पोलिसांनी फ्रांसिस्को परेरा ह्या 50 वर्साच्या मनशाक अटक केली। बरोच तेंप पुलिसाक हैराण करपी हे केशीत दुबावीत परेरा दाबामळ कुडचड्यार रावपी। शेनवारा सकाळी ताका धरलो। फाटल्या 5 वर्सां सावन तो क्रॉस मोडपाचे कर्म करता। ताणे खंयच्या धार्मीक स्थळांची मोडतोड केल्या हे विशीं पुलीस खोलायेन चौकशी करतात। गोंयभर क्रॉस मोडपाच्या प्रकरणाक लागून तणाव आसतना शेनवारा सकाळी पुलिशेक एका आरोपीक धरपाक येस आयला। पुलिसांनी कुडचड्यार रावपी फ्रांसिस्को परेराक धरलो। For the past more than 1 month, there have been a series of cases of desecration of religious places in Goa. We had been working on these cases in a very systematic and meticulous way, and our efforts have given us the result. We have been able to arrest one person named Francis Xavier Pereira, resident of Kocherim, aged about 54 years, who has been behind all these desecration cases. We have seized the vehicle in which he was moving. We have seized the hammer with which he used to do all this desecration. He has given a detailed confession of all the events, and he has also admitted that he has been doing this since 2003. क्रॉस मोडपी फ्रांसिस्कोक धरल्या उपरांत पुलीस ताका चौकशे खातीर ताच्या घरा घेवन गेले। थंय ताणें हे कर्म करपा खातीर वापरिल्ले वस्तू पुलिशेक दाखयले। अटक जाल्या उपरांत फ्रांसिस्को परेरा उलयला ते शॉकात करपी। कोणालो तो तेरो देव जाणा होडले काड का होय कोण मेट ते अल्बम जेने डिस्प्ले ना जेर म्हणा तस काय ना वो तो म्हणना काय ना मेळो ठाम अस आउट किती कशा रचिंच ओ येशी तू एनिमिटी काय ना म्हणजे बांधो तू सिक्रेट हा आणि सिक्रेट आला मी केला तू काय तू बघणार तुमचे गेलो असला म्हणजे आमकां सांगना सिक्रेट सांगता मरे तुमगे किती लॉस जाला ते म्हाका सांगा हांव दिता मुको बँका पयशे तुमगे किती लॉस जाला ते म्हाका सांगा हांव दिता मुको बँका पयशे तर काय वरक ना काय तुमचे जीव गेल्यावर कोणाचो म्हाका ते सांगाय जेन्ना बॉम्ब घालता तेन्ना तुमचो कोणाचो जीव गेला म्हाका सांगा कोणे सांगचे जा हांव दिता तुमकां सगळें काय वरक ना काय। फ्रांसिस्कोचो बॅकग्राऊंड क्रिमिनल। अटेम्प्ट टू मर्डर केसीत तो जेलीत आशिल्लो। He was convicted in an attempt to murder case in 2000, and he served 3 years in jail, and from after his release he has been doing it
this kind of desecration all over Goa. At present, he is being interrogated. In how many cases he is involved? घडणुकेची माहिती मेळताच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार टीसीपी मिनिस्टर विजय सरदेसाई कुडचडे पोलीस स्टेशनवर पावले. Police in the law. Let police complete the investigation detailing, but it appears that he is involved in a lot of breaking of crosses, pictures, touches, statues for last 10-15 years. Many of the unsolved crimes of this nature appears to be his doing. भाई अंकित स्पेशल कितें आसा तुमगे रिवॉर्ड हांगा पुलिसांक किती 5 वर्सां जाली हे चालू आसा. Police had a briefing yesterday, and I was very confident that they are on the right track. They are, what we call it as slowly come to closer circle. Are there more persons involved in this, or is this the only one? No, I can't say anything, but as of now, he is the culprit. Whether there is someone supporting him, The mastermind आणि कोण आसा the police after completion of the investigation they will to find. ताजो क्लेम हा की ते प्रत्येक तुळस किंवा तुळशीत किंवा पुतळ्यान टोमान सोल्स आसता ही रिलीजिंग करता. तो सारको क्लियर सांगता ते कित्याक केलें, कशा खातीर केलें आनी कसो ताजी मोडस ऑपरेंडी आशिल्ली सगळें आमी आयकलें. आज क्लियर इवन पॉलिटिकल ताजे जे व्यूज कितें आसले आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आहा म्हणून हांवें सगळें उलोवप सारकें, पण आमी तेजें हांवें आनी मुख्यमंत्र्याक आयकल्लें आहा निलेश काब्रालाचे बर्थडे दिसा फुडें ग्रेव्स डिसेंडेट केल्यो. कित्याक केल्यो त्यो पसून ताका कारण आहा. पुलीस करोना 2 दीस पयलीं निलेश काब्रालान तांच्या फॅमिली मेंबराकूच आदार केल्लो. इतलें सगळें करून ताणें ताजे दिसा सो एक बेसिकली अनसाउंड मायंड बट वर्किंग टू अ प्लेन. So there is a concept in English called method behind madness. This is madness. There was a method behind the madness. गोंयच्या लोकांकूय परबी दिवपाक जाय की पासियेंसान उगडून भायर रस्त्यार आयले. हे दीस इट सेल्फ शूड बी अ ग्रेट थिंग. पीपल हॅव टू बी कॉन्ग्रॅच्युलेटेड फॉर मेंटेनिंग दॅट पेशन्स. दक्षिण गोंयांत धर्मीक चिन्हांची मोडतोड करपाची एक सिरीजच चलिल्ली. पुलिसां खातीर हे केशींतल्या आरोपींक धरप ही मोठी चॅलेंज जाल्ली. पुलिसांनी केल्ल्या कामगिरीचेर आमदार निलेश काब्राल खोशी. I would like to congratulate the entire police team for doing a proper investigation, and a special mention to the local constables Avinash, PI, Ravi Desai. I will recommend them for some sort of effort. And personally, I am giving, I don't know what they will do, but I am giving 50,000 rupees from my personal side as a reward for the investigation team. And when they were doing investigation, the constable found this paper cutting, took it along with him, and then एक application दिल्ले केन्ना तरी फाटी police station. So that handwriting tallied, and that is how he became very suspicious. And then they monitored him for last 3 days. His vehicle monitoring was there, his mobile was tracked. That police story they will tell you. But it is such that it is not a scapegoat. He has been tracked. Sarko, he has been tracked with all proper policing system. You said he was AAP supporter. Is there a political angle? Do you think that there is some kind of a hand of? So I don't know. When I came to know in the morning that he was involved, the first thing at around 8 o'clock, 7:30, I went to the police station, and then I told. Now also I have told that you see the Facebook, social media is interacting, saying na to actor wrong shokna taka scapegoat getlo. So it is for the police to see. I have been also part of it and saying he find out whether there are other people involved and whether it is AAP or anybody else. That is for the police to decide. But I just expressed that he was AAP supporter and he was very much involved in the last elections with his vehicle canvassing for AAP. So I don't know. It is for them to decide and see who is there and what is there. कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायसान पुलिसांची तोखणाय केली. That we are suffering in South Goa, especially my constituency in Kukole, Kurtori, Kuchore, and Margam also, and Nome also. So the culprit was caught today at 3 o'clock. I treated Goa police. आज आमकां हेच दिसाक कोण पिडापीट दितालो धर्मा वयर लोकांक
पुलीस मोडून वा आनी कितें मोडून देवळाचे मुट्टी मोडून हो त्रास करतालो तो मनीस शेवटीक मेवलो. आनीक एक भाशेन आमी एकवटान रावल्यार आमी कोण क्रिस्तांव आमी कॅथलीक आमी वयर सकयल जावंक ना कितले पुलीस मोडे दे आर कमिंग टू फूट घालपाक आमकां सोदताय जे वी आर गोवन ऑल हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम आर वन हियर. नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको म्हणटा आरोपीक मेंटल म्हणून सोडचो न्ही, ताची खोलायेन चवकशी करची. हो कोण फ्रांसीस पेरेर म्हणटा तो सर घोडे मेंटल रिटायर्ड तेजेर चवकशी करपाक हेजे फाटल्यान कोण आहा हो इतले एक राती तितीन फुरीच म्हणपाक चार फुरीच म्हणपाक एकल्या मनशाक कितको जालो पयशे शक्य ओ इके सगल्यो जाल्या तितल्यो हेजेर सपोर्ट काबार करपाक आहा हेजे फाटल्यान कोण आहा एका सारकी चवकशी करपाक आसा. आनी म्हाका दिसता जाय गोश्टी मुखार आहा ह्या सरकाराक बदनाम करपाक ह्या सरकार नांव पेडे करपाक जावं फाटल्या तरांसून येवपाक आनी कोणाचो आतां आतां चोवपाक आसा. कित्याक ह्यो गोश्ट्यो हेज पयलीं घडलो आहाय जेन्ना दिगांबर कामत आसतना सरकार चलयता काँग्रेस ओके कोणी काही थोडी देवळां तोडलेली आनी देवळां कोण तोडूं जाय आमगे क्रिस्तांव तोडूं जायना मुसलमानांनी हिंदू सांपडवले. आनी आतां बीजेपी सरकार चल्ला आहा गोंया भितर हिका आतां ह्यो गोश्ट्यो करपाक कोण लागला कॅथलीक करता ह्या कॅथलिकाक कोण करूंक लायता ही सोद करपाक कोण आसा पळय बरें. आतां सोल जे फुरीस आहाय ते कोण जाल्यार बेलो मनशाक पुरला जाल्यार तेका त्रास जाले की मुसलमानां पुतळी ते वापीस जाल्यार ती मुसलमान आहाय पुलो हटान वचून कित्याक थंय तोडटा कित्याक हे सगळे हे करपाक हेजे फाटल्यान पळय जाल्यार कोणाचो जाल्यार आतां हांवें हेच पयलीं सांगलेलें हे कोण करता म्हणून मुसलमान आनी हिंदू करता हे कॅथलिको कोण करता आनी हे पॉलिटिकल कोण घेता ते चोड घालता हेचे सोद करपाक आसा. सरकार तर सिरियस आहा गोंय सरकार तर सिरियस आहा आनी गोंय सरकाराक खरेंपण गेलो आहा हिका डिविजन जावपाक लागून धर्मा भितरू आनी गोंयांत पीस आनी हार्मोनी बरी सायड चलतली. सरकारान विशय मनोहर पारेकाराक हेचे सायड मन धरून मन तान धरून हेची चवकशी करपाक जाल्यार केन्ना जावपाना हे अशेंच अशें चलतलें आनी गोंयचो पीस पेडे जातलो. कुडचडे पुलीस स्टेशनार वचून डीजी मुक्तेश चंदर, डीआयजी रुपिंदर कुमार, डीवायएसपी राजू रावत देसाय आणि हेर अधिकाऱ्यांनी फ्रांसिस्को परेराची चौकशी केली. तपास अजून चालू आसा. Whether there is more than one person involved or not will be revealed in investigation. It is too early to say anything right now. But he is educated person. He has been writing a lot of petitions to various authorities on various issues. He is very keen reader of newspaper, keeps very meticulous paper cuttings in his diary. फ्रांसिस्कोन गुन्यांव कबूल केला खरो, मात क्रॉस डेसिक्रेशनात तो एकलोच असलो, ताचे कोण वांगडी आसात काय? दक्षिण गोंयांत जाल्ल्या धर्मीक चिन्हांच्या मोडतोडीत तो एकलोच आसा काय हे कर्म करपाक लावपी कोणाचो हात ताचेर आसा हे महत्वाचे प्रश्न उरतात. पुलीस चौकशी चल्ल्या. फ्रांसिस्को परेराक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राष्ट्रपती पदाचे एनडीएचे उमेदवार रामनाथ कोविंद गोंयांत आयले आनी गेले. 70% परस चड मतांनी कोविंद जिखतले म्हण गडकरी उलयलो. कोविंदाक सपोर्ट दिवचो म्हण सगळ्या पार्टींकडे मागतलो म्हण पर्रीकार म्हणटा. कोविंदाच्या मिटिंगेक चर्चिल आलेमावय आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान आपयला म्हण आयला. मत कोणाक दिवपाचे ते राष्ट्रवादी पार्टी थारायतली म्हण चर्चिलान कूस मारली. भाजप प्रणीत एनडीएचे उमेदवार रामनाथ कोविंद हांणी बीजेपी आणि सरकाराच्या घटक पक्षांच्या आमदारांची भेट घेतली. गोंयच्यान कोविंद हांका बरो तेंको मेळटलो म्हूण पर्रीकार उलयलो. गोंय हें एक ल्हान राज्य, गोंयचे वोट व्हॅल्यू इज ओन्ली 20. तरी सुद्दां भारतीय जनता पार्टी ल्हान राज्यांक आनी गोंयाक सुद्दां कितलें इम्पॉर्टन्स दिता हें हाजे वयल्यान पळोवंक जाय की ते मुद्दाम हांगा आयले. नॉर्थ इस्टाकूय गेले तर सांगताले तेमकां 8 मत पयलीं आशिल्ले. नागालँड सुद्दां ते वचून आयले. गोंयान सुद्दां प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट पयले खेप येता.
त्यामुळे गोंयच्यान भरपूर तांकां सपोर्ट मेळटलो हाजी म्हाका गॅरंटी आसा. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावाक पळोवन सगळ्यांकूच अजाप जाले. Okay, so my party tell me whom to vote. तुमचं वोट कोण? My party tell me, no. I got my party man, NCP. So you alone candidate of your party? Yeah. So I'll see what he said. I'll do it. What do you do about it? This meeting? Yeah. The CM called me. I just came. Are you supporting of? That is, I not decided. चर्चिल ताजें कितें म्हणटा तें आयकपाक आयल्लो. त्यांनी काय असे आश्वासन? वी आर आस्किंग वोट फ्रॉम एवरीवन. कोविंद हांका 70% परस चड मतां मेळटली म्हूण गडकरीन विश्वास उक्तायलो. कोविंद जी ने जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाते जो टूर शुरू किया था, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से लखनऊ से हुई थी और मैं उनके साथ था उस दिन. आज उनका आखिरी दिन है. आज 3 स्टेट हम कवर कर रहे हैं. उसमें से आज महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात जा रहे हैं अभी. तो करीब 26 स्टेट में वो खुद जाकर आए हैं. आज महाराष्ट्र के MLA MP सबके साथ हमारी मुलाकात हुई, चर्चा हुई. आज गोवा के सभी MLAs और मंत्री जी के साथ और NDA के जो घटक पार्टी है उनके साथ भी चर्चा हुई. और इंडिपेंडेंट MLA भी यहाँ के आए थे और चर्चिल जी भी थे और सबने सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है. मुझे विश्वास है कि कोविंद जी इस चुनाव में 17 तारीख को चुनाव होगा और 20 तारीख को जब चुनाव की गिनती होगी तो 70% से भी ज़्यादा वोट लेकर वो चुनाव जीतेंगे और ऐसा पूरा विश्वास है. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विजय शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक ब्रेक.